कार्यशाळा परीक्षकां खातीर. आतां परीक्षकां खातीर कित्याक कार्यशाळा घेवची होय बी प्रस्न एखाद्या तुमकां येवपाक शकता. किंवा वर्सान वर्स आमी ही कार्यशाळा घेतात जाल्यार आमी फाटले वर्सा सपोज जर एटेंड केल्ली जाल्यार ह्या वर्सा कित्याक करची असो तरेचो बी एक विचार येवपाक शकता. मुळात परीक्षकां खातीर कार्यशाळा कित्याक परीक्षकांक कांय कळना आनी भाशा मंडळांतल्या लोकांक सगळें कळटा अशे तरेचो बी हां. सो अशी निखालस ना. तुमकां जेन्ना परीक्षक म्हणून निवड केल्या तुमची ती तुमचें जें कंट्रिब्युशन आसा ताज्या आदाराचेर केल्या म्हणटकीर तुमकां ती क्वॉलिटी आसा म्हणून परीक्षक निवडला. म्हणटकीर तुमच्या भितर ती क्वॉलिटी आसा ती आमी खंयच डिमीन करना कमी धरना. आतां ही कार्यशाळा कित्या खातीर की जर पेडण्या किंवा पणजे किंवा बार्देसान जें जजींग जातलें तें जजींग आनी काणकोण मडगांव किंवा आनी बाकीच्या वाठारांनी जें जजींग जातलें तें एका सारकी जर उरलें जाल्यार जे जिल्लो पावंड्याचेर हांगच्यान वतले मागीर भुरगे ते एका लेवलाचे आसपाक शकतात किंवा ते तांचे भितरल्यो क्वॉलिटीज एक सारके आसपाक शकतात. सो हाजे खातीर जस्ट ब्रश करपा खातीर सो ही कार्यशाळा. आतां गोविंदान सांगलाच की 20 वर्सां जालीं ही कथामाळ चलता आनी ह्या 20 वर्सांच्या प्रवासान भितर कथामाळ खूब बदल्ल्या. म्हळ्यार पयलीं जशी आसताली तशें आतां ना अशें म्हणना पूण गाबो तोच आसा पूण बाकीचे जे रुल्स आसात किंवा बाकीचे ज्यो ताजी परिमाणां आसात ती बदलत आसा आनी ती सोंपी जायत आसात सर्तका खातीर. जो कॉम्पिटिशनाक भाग घेतात ताजे खातीर ती सोंपी जायत आसा. पेरंट्सां खातीर टिचरां खातीर जजां खातीर ती सोंपी जायना. ती मातशें एखाद्या कॉम्प्लिकेटेड जावपाक शकता पूण जो भुरगो येवन काणी सांगता जें आमचें उद्देश्ट आमकां एक्चुली सर्त घेवप मान्य ना. कोंकणी भाशा मंडळाक सर्त घेवप भुरग्यां मदें सर्त घेवप हें मान्य ना. तुमी चिंतून पळयात पयलीचो भुरगो 1ली ते 4थी हो एक गट 5वी ते 7वी एक गट 8वी ते 10वी एक गट. सो पयलीच्या भुरग्यान सपोज जर पार्टिसिपेट केलें जाल्यार 4थेच्या भुरग्यान पार्टिसिपेट करता ताजे बरोबर ताजें कॉम्पिटिशन जावपाक शकता. सो पयलीचेच भुरगे घे एक पयलीचो भुरगो जो फास्ट लर्नर आसा आनी एक भुरगो जो स्लो लर्नर आसा तांचे मदें कॉम्पिटिशन जावपाक शकता. सो एक्चुली जायना आनी करपा नजो ह्या मताचें कोंकणी भाशा मंडळ. पूण कशें आसता की हे युगच आमी सर्तीची युग म्हणटात न्ही. म्हणटकीर जर कॉम्पिटिशन आसत जाल्यार मातशें आमी नेटान हें करतात म्हळ्यार चालीक लायतात आनी काम करतात. म्हणटकच सर्त जेन्ना म्हणटा आमी त्या वेळाचेर मागीर खुबशे भुरगे म्हणचे परस पेरंट्स आनी टिचर्स तांकां उमेदीन हातूंत भितर धाडटात. आमी सपोज जर अशें म्हणलें की फक्त प्रेजेंटेशन करपाचें तुमी येवपाचें फक्त प्रेजेंटेशन करपाचें आमकां रिस्पॉन्स इतलो मेळचो ना. जेन्ना कोवीड नाशिल्लो त्या वेळाचेर सादारण कितलो अदमास आसतलो की गोंयभरची कितली भुरग्यांनी काणी सांगली आसतली. एक अदमास तुमचो ह्या कॉम्पिटिशना खातीर गोंयचे सगळे भुरगे मेळून कितले जाले आसतले सादारण भाशा मंडळाचे मेंबर सोडा. सो एक वर्साक म्हळ्यार रिसेंट म्हणना 2019 म्हणना कोवीड स्टार्ट जावचे पयलीं अशें म्हणना ताच्या पयलीं एका वर्साक 6,500 भुरगीं पार्टिसिपेट जालीं. म्हणटकच इतली ताची पॉप्युलरिटी आसा. आतां हें कॉम्पिटिशन जें आसा तें 3 लेवलाचेर चलता 4 लेवलाचेर चलता. म्हळ्यार पयली जाता ती स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन. स्कुलान भितर आमी टिचरांक सांगतात की फूल क्लासीचें स्कुलाचें त्या गटांतलें पयलीं तुमी कॉम्पिटिशन घेयात आनी फेर रिजल्ट करून तातूंत भितर जे 2 जाण बरे आसात तांचेर काम करून तांकां सेंटर लेवलाचेर हाडप. आतां सेंटर लेवल आमी कितें म्हणटात आमी तालुका लेवल म्हणना आमी सेंटर लेवल म्हणटात. कित्याक तालुका आसात 12 पूण आमचे सेंटर्स आसा 16. एक वर्साक मडगांवा भितर दनपारां 2 स्टार्ट जाल्ली हें कॉम्पिटिशन रातचे 8 म्हळ्यार चल्लें. प्रायमरी सेक्शना खातीर 123 भुरगे आशिल्ले. सो 123 भुरग्यांचें परिक्षण जज कशें करपाक शकता. म्हाका जाल्यार हांव जेन्ना हाका बसता जजींगाक बसतालो पयलीं त्या वेळाचेर म्हाका सादारण एक 15 वयर जातकीर म्हज्यान जजींग जायनाशिल्लें फेर जायनाशिल्लें.
जजमेंट मागीर ते हें करप जातालें, पूण फेर जजमेंट तशी जायना, कित्याक मागीर सगळेच बरें दिसपाक लागता, हें याद उरना पयलीं कोण बसप केलें तशें. सो म्हणटकर आमी ते मडगांव, पणजे, बार्देस आनी फोंड्या हातूंत भितर आमी दोन सेंटर्स केला, म्हणटकीर ती 16 जाले, 12 4 16. सो 16 कडेन आमच्यो ह्यो सर्ती चलता. जे स्कूल लेवला वयल्यान 2 जाण येता पळय ते सेंट्रल लेवलाचेर येतात आनी सेंट्रल लेवलाचेर तांचें कॉम्पिटिशन जाता आनी तातूंतले मागीर जिल्लो पातळीचेर वता, म्हळ्यार डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर वता. आनी ते जे भाशा मंडळांतच जाता कॉम्पिटिशन, आनी सकाळची जिल्लो कावंटर जाता आनी सांजचें फायनल आसता. ओके, दनपार जेवण जातकीर मागीर सांजचें फायनल आसता. आमी आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या शाळेंत बी प्रायजीस हें करना, म्हळ्यार फर्स्ट सेकंड थर्ड अशें आमी प्रायजीस दिना. आमी म्हणटात बेस्ट 5, बेस्ट 3 अशें, पयलो दुसरो तिसरो अशें बी आसना. आनी जो पार्टिसिपेट जाता तांकां सगळ्यांक आमी सर्टिफिकेट दिता. सो जेन्ना कोणी भुरगो हांगा मुखार येता त्या वेळाचेरच तो पास जालो, म्हणटकच ताका 35 सकल मार्क अशें आसना, म्हणटकीर ताका सर्टिफिकेट आमी दिता. आनी जेन्ना भुरग्यांची मेंटेलिटी कशी आसता की एकट्या दिलें जाल्यार दुसऱ्याक बी कितें तरी जाय आसता, म्हणटकर आमी सगळ्यांक सर्टिफिकेट दितात. आनीक हातूंत भितर सेंट्रल लेवलाचेर तांकां पुस्तकां प्रायजीस म्हणून आसता, आनीक डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आनीक हाचेर डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेरय बी पुस्तकां आसतात. आनीक फायनली मागीर कॅश आनी स्टेट लेवलाचेर कॅश आनीक बुक्स आसतात आनी मेमेंटो आसता. सो सांगपाचो उद्देश असो की आमकां पर्सनली म्हळ्यार एज अ भाशा मंडळ आमकां कॉम्पिटिशन नाका आसता, पूण भुरग्यांचें वाचन, टिचरांचें वाचन, पालकांचें वाचन वाडपाक जाय. मागीर भुरग्यांक आपले भाशेंतल्यान काणी सांगपाक मेळपाक जाय, म्हणटकच आमकां दिसता की ही एक तरा जातूंतल्यान तो आपल्याक एक्सप्रेस करपाक शकता. सो हातूंत भितर आमकां थोडी आमी रुल्स तयार केला, ताजेर थंय बी क्रायटेरिया सांगतलो. आनीक जनरली म्हळ्यार आसतात चडशे प्रत्येक कॅटेगरी भितर 3 जाण जज आसतात. सो पयली ते चवथी एक ग्रूप आसतलो, 5वी ते 7वी 3 जाण आनीक 8वी ते 10वी 3 जाण, म्हणटकीर एका सेंटराचेर 9 जाण जजीस जाय पडटात. सो जर 16 कडेन जर आमी कॉम्पिटिशन घेतात आनी जे एकाच दिसा आसता, आतां जे 20 तारखे आसतले, 16 कडेन एकच दिसा जेन्ना कॉम्पिटिशन आसतलें तेन्ना आमकां वेगळे जजीस जाय पडटले प्रत्येक कॅटेगरीन, म्हणटकीर टोटल आमचे 144 जजीस आसतात. ओके, सो त्या 144 तुमी हांगा जमल्या ते थोडे जजीस. ओके, सो जेन्ना इतली हें जज करतात त्या वेळाचेर प्रत्येकाची मार्क्स घालपाची स्टायल किंवा विचार करपाची स्टायल ही वेगवेगळी आसता. सो ताजे खातीर डिस्कशन जावचें आनी तुमचे सपोज जर कितें दुबाव आसत किंवा तुमकां सपोज जर कितें सांगपाक जर जाय आसत जाल्यार हें इंटरेक्शन जावचें अशें आमकां दिसता. ओके, सो तुमकां ही एक विसावी शणैगोबा कथामाळ हें दिलां न्ही, सो हांव जस्ट वाचतां आनी थोडी एक्सप्लेन करता. आनी कोंकणीतच आसपाक जाय. तुमकां जे दुसरी हें लिफलेट दिलें पळय तातूंत भितर जे शाळेंत आमी हें दिल्या रुल्स दिल्यात ते रुल्सय बी तुमकां दिल्यात शाळें पावयल्यात. आनीक आमी टिचर्सां खातीरय वर्कशॉप घेतात आनी ऑलरेडी जाला, सावथा एक जाला, नॉर्था एक जाला. म्हळ्यार आमचें मेन इंटेंशन कितें की आमी टिचरांक सांगता आसतना सांगल्यार भुरग्याक कशे तरेन तयार करपाचो आनी आमी कितें एक्सपेक्ट करतात ताजे खातीर. सो जी इन्स्ट्रक्शन्स हातूंतली खुबशे इन्स्ट्रक्शन्स तांकांय बी दिल्या, म्हळ्यार आमी सांगल्यात अशे तरेन आमची कथामाळ, सो ह्या तरेन तुमी भुरग्याक तयार करपाचो अशें तरेन. मागीर काणयेक विशयाचें बंधन ना. ओके, खंयच्याय विशयाचेर काणी सांगपाक. आतां शक्यतो पाठ्यपुस्तकांतली काणी अशी न्ही. आतां म्हळ्यार कितें की पयली ते चवथी हातूंत भितर पुस्तकां भितर कोंकणी पुस्तकां थोडी काणी आसात.
सो टिचरांक त्यो सोंपी जातात की तांकां भुरग्यांक बी त्यो खबर आसतात म्हणजे तुमी त्यो सांगात अशे तरेन सांगतात किंवा 5वी ते 7वी 8वी ते 10वी कोंकणी पुस्तकां भितर जी काणी आसा तीच ती सांगपाक येता त्यो वाचपाचे किंवा बाकीच्यो सोदून काडपाच्यो अशे तरेचे जे त्रास आसतात ते घेनात म्हणटकच त्यो पाठ्यपुस्तकांतल्यान आसचे न्ही अशें आमी तांकां आमी सांगलां. आतां काणी सांगतना सप्तकान कोंकणींतल्यो वेगवेगळ्यो बोलयो शैली वापरपाक जाता देखीक पेडणी शैली सत्तरी काणकोण साज वेगवेगळ्यो वाठारांतल्यो वेगवेगळ्यो शैली आसा त्यो वापरपाक जाता. आतां हें कित्या खातीर म्हळ्यार कोंकणी भाशा मंडळ मानता की जर बरयता आसतना प्रमाण कोंकणी वापरची कित्याक ती सगळ्यांकच हें कळपाक जाय म्हणून. जर भुरगो काणी सांगता आमी एक्सपेक्ट करतात की ती काणी भुरग्यांक समजून घेवची आनी सांगची पाठ करून न्ही. जर पाठ करून काणी सांगतलो जाल्यार मागीर ती इंग्लिशीनूय सांगल्या जाता हिंदीनूय सांगल्या जाता मराठीन सांगल्या जाता कोंकणीन सांगल्या जाता ती तो पोपटसो जे पाठ केला तो सांगतलो सो ते समजून सांगचो ना न्ही. म्हणटकच आमचें इंटेंशन कितें की पयलीं काणी टिचरांनी किंवा पालकांनी भुरग्यांक सांगपाची तांकां 3, 4, 5दां सांगपाची तांचे कडच्यान तांगेल्या भाशेंतल्यान ते जशें उलयतात तशी तांचे कडल्यान आयकून घेवपाची आनी तशे तरेन तांकां तयार करपाचें. म्हणटकच आतां सपोज जर पाठ केल्यार कितें जाता की एक शब्द जर उरलो थंय तो जर याद जायना मागीर तो फाटलो शब्द रिपीट करता कित्या खातीर तो मुखाल्लो शब्द ते लिंक जोडपा खातीर म्हणटकीर तो अडकळटा. सो तें आमकां एक्सपेक्टेड ना हातूंत भितर आमी एक्सपेक्ट करता की भुरग्यांक काणी समजून घेवची आनी ती आपल्याल्या हातूंतल्यान सांगची. ओके सो जेन्ना आपल्याल्या आपूण समजून जातकीर जर सांगतलो जाल्यार ते वेगळ्या भाशेंतल्यान सांगप ताका सारकें जावचें ना. म्हणटकीर ताका स्वता जसो उलयता तशे तरेन तें उलोवपाक मेळपाक जाय. म्हणटकीर आमी प्रिफरन्स दिता जो बोलयेंतल्यान सांगता आपल्या बोलयेंतल्यान सांगता आपल्या शैलींतल्यान सांगता ताका प्रेफरन्स दिता. सो आनी हातूंतल्यान कितें जाता की जेन्ना सेंटर हाचेर डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर जेन्ना कॉम्पिटिशनाक भुरगे येता आतां पेडणेच्यान सपोजर आयलो आनी काणकोणच्यान आयलो पेडणेच्या भुरग्याक काणकोणाक कशें उलयतात तेंय बी कळटा तांकां तितलें एक्सपोजर आसना न्ही स्कूल लेवलाचेर. काणकोणच्या भुरग्याक किंवा बाकीच्या हेर कडल्या भुरग्याक पेडणेचो भुरगो कसो उलयता तेंय बी कळटा. सो कोंकणी कितली हें आसा गिरेस्त आसा तेंय बी थंय जमिल्ल्यान सगळ्यांक कळटा. सो त्या तरेन आमचो एक प्रयत्न की भुरग्यांनी आपल्या बोलयेंतल्यान सांगचें. आतां प्रमाण भाशेंतल्यान सांगलें म्हणून कांयच ताका हें ना म्हळ्यार तें चूक अशें न्ही पूण आमी एनकरेज करतात तसल्यांक जे आपल्या सहज उलोवन जे हें सांगतात ते. वांटो घेवपी भुरग्यांक सकयल्ल्या वेळा भितर काणी सांगची पडटली. म्हळ्यार पयली ते चवथीचो पयलो गट आसा ताका 2 ते 4 मिनटां 5वी ते 7वी 3 ते 5 मिनटां आनी 8वी ते 10वी 4 ते 6 मिनटां. मुखार आमी हाचेर डिस्कस करतली. आतां कथेचें परीक्षण कशें खंयची क्रायटेरिया आसात जे त्या हाचेरय बी टिचरांक बी पावयलां स्कुलाक पावयलां आनी ताजे प्रमाणे तांणी तयार करपाचें अशें बी सांगलां. कथेची निवड हातूंत भितर आमी कितें पळयता की जो काणी सांगता भुरगो काणी सांगता ती ताका पेलपा सारकें आसची. म्हळ्यार सपोज जर एक पयलेचो भुरगो आनी सपोज जर विज्ञाना भितर कॉम्प्लिकेशन्स आशिल्ली तसली जर काणी सांगता जाल्यार ताका ते शब्दूय बी तोंडार येवचे ना आनीक ताका तो कम्फर्टेबल आसना. सो ताजे खातीर जर कम्फर्टेबल सांगपा खातीर जी काणी आसता ती ताणी सांगची. आतां सपोज जर तसली काणी म्हळ्यार जातूंत भितर विज्ञानांतली टर्मिनोलॉजी आसा आनी सपोज जर तसले तरेची काणी ताणी सांगली आनी ती जर सहज सांगली कांय टेन्शन घेनासतना सांगली जाल्यार वेल एंड गूड. तो ती क्रायटेरिया न्ही की ताणी ती सांगची न्ही अशें न्ही. ती ताका पेलपा जर जाता तशान जाल्यार ताणें ती सांगची तातूंत भितर कांयच इशू ना. सो कथेची निवड करता आसतना ताका जी त्या हाका जी पेलपा जाता तशी ती काणी आसची. परत टायमा भितर बसपा सारकी आसची. पयली ते चवथी हाका जर 2 ते 4 मिनटां आसा जाल्यार तातूंत भितर बसपा सारकी आसची. ती खूब लांब किंवा 1 मिनटाचीच जाली अशेंय बी आसतलें. जनरली नवी आमी टिचरांक बी सांगलां की तुमी बरयात पालकां कडच्यान बरोवन घेयात आनी नवी काणी हाडपाचो प्रयत्न करात. सो ताका आमी एनकरेज करतात तसल्या काणयाक आमी एनकरेज करतात. म्हणटकच जर
नवी जर बरयल्ली आसली जाल्यार ताका मातशें आमी कथेची निवड हातूंत भितर मातशें एडिशनल कितें तुमच्यांनी हें करपा जाता दिवपा जाता. किंवा आतां सगळ्यांनी आयकल्ली काणी खंयची आसता तर एक माकोड मानगे, मागीर एक ते कपल आसता गरीब, ती रानां वता, मागीर फळ कापता, नाका नाका जाता. सो अशे तरेच्यो सोंप्यो ज्यो कोणाक सगळ्यांनी आयकल्ल्यो आसता आनी त्यो झरोवन झरोवन आमी गुळगुळी जाल्यात. सो तशे तरेन जर काणी सांगली जाल्यार ताका मातशें ताणें त्रास काडले ना न्ही काणी सोदपाक, काणी वाचपाक. सो तशे तरेचे कांय त्रास काडले ना. सो ताचे खातीर मातशें तांकां कन्जर्वेटीव हें दिवपाचें, म्हळ्यार तुमी कमी सामकी कमी म्हणना हांव, पूण अदरवायज जे नवे अंक दिता तांचे परस ती नवी काणी दिता ताचे परस तांकां हात राखून दिवचें. परत ज्यो काणयो डिफरन्शिएट करतात, म्हळ्यार लिंगभेद, जेंडर बायस, मागीर वर्णभेद, रेसिजम किंवा जातभेद, धर्मीक किंवा जाती भेद जर करता आसत, किंवा वायलन्स, हिंसा किंवा अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशन्स, जर हे सपोज जर जस्टिफाय करपा सारकें जर आसत जाल्यार ताका कमी मार्क दिवचे. ओके, हें आमी म्हळ्यार आमकां हें मान्य ना कोंकणी भाशा मंडळाक, म्हणजे कोंकणी भाशा मंडळांतल्या कॉम्पिटिशना भितर सपोज जर अशे तरेचें येता जाल्यार आमी ताका प्रमोट करचें ना. म्हणटकीर ताका डिस्करेज करपा खातीर आमी मार्क्स कमी दिता. मागीर हावभाव आतां खूब कितें जाता की प्रत्येक शब्दाक भुरग्या कडल्यान एक्शन एक्सपेक्ट करता. म्हळ्यार तो चिंतपा लागलो सहज सांगपा जाता, पूण तें चिंतपा म्हणलें की बोट हांगा येवपाक जाय. थोडे टिचरी तांकां करून घेता की तें चिंतपा लागलो, तें हांगा आसपाक जाय. तो जर न्हिदलो जाल्यार तें अशेंच येवपा जाय, अशें थोड्यांची हें आसता. म्हणटकीर प्रत्येक उतराक एक्टींग केली म्हणून तो बरो हावभाव असो न्ही. जरी आतां तुमी सपोज जर कोणें जाणटेल्यान काणी सांगता आसतना जर आयकलां किंवा कोणी अशें घरांत जर काणी सांगता आसतना आयकलां जाल्यार तो सामकें एक्शन करून उबो रावन बी सांगना न्ही, तो घरा कडेन बशिल्ले कडेन सांगता, न्हिदिल्ले कडेन सांगता. सो पूण ती सगळी एक्सप्रेशन्स ताच्या आवाजांतल्यान येता. म्हळ्यार आतां सपोज जर भुरग्याक न्हिदता आसतना जर काणी सांगता, काळोख आसता न्ही, म्हणटकीर तांगेले हावभाव हे उतरांतल्यान येतात काणी सांगतना. म्हणजे ताका राग आयले हें सांगता आसतना ती दोळे मोठे करून सांगचें ना, राग आयलो ह्या उतरांतल्यान तें एक्सप्रेशन येता. सो उतरांचें एक्सप्रेशन होय बी आमच्यांनी एक हावभाव असो हें करपाक जाता. आनी जनरली म्हळ्यार असो धरतात की जेन्ना काणी सांगता पळय तेन्ना कमराचे वेल भागांचो हें करपाक जाय आसता, हावभाव करपाक जाय आसता, मुवमेंट करपाक जाय आसता. सकयल न्ही, म्हळ्यार उडी मारपाची किंवा धांवन वचपाचें किंवा चलत गेलो अशें दाखोवपाचें. आतां ही नाट्यछटा जाली म्हाका. सो काणी आनी नाट्यछटा हातूंत भितर मातसो फरक आसा, जी 3 लायन आसा ती आमकां कळपाक जाय. जेन्ना सो मॅक्झिमम जो हें आसता हावभाव हातूंत भितर एक्शन्स आनी तोंडावेले एक्सप्रेशन्स हाजें हें आसतलें. मागीर समरसताय म्हळ्यार इनवॉल्वमेंट. तो भुरगो काणी सांगता आसतना कितलो इनवॉल्व जावन सांगता. इनवॉल्व केन्ना जातलो, जेन्ना तो कम्फर्टेबल आसतलो. मागीर काणी सांगपाक जर पाठ केल्ली जर आसत जाल्यार तो नेक्स्ट कितें तें चिंतपा खातीरच तातूंत भितर उरतलो. नेक्स्ट तातूंत भितर 1-2-3 कडेन जर कठीण शब्द आसात जाल्यार ते कठीण शब्द चिंतपा खातीर तो हें उरतलो आनी तो कॉन्सन्ट्रेट काणी सांगता आसतना जावपाक शकचो ना. तें ताजे कडेन कॉन्सन्ट्रेशन उरतलें. सो ती समरसताय सहज सांगपाची आनी हें सो त्या तरेन आमच्यांनी पळोवपाक. आतां आमी कितलेंय सांगलें तरी पाठ केल्या शिवाय भुरगीं थोडीं येवचेय बी ना. तांचे कडल्यान आवय बापूय किंवा टिचर पाठ करून घेतलेच, कित्याक तांकां तें घडघडी सांगिल्लें जाय आसता. सो आतां सपोज आमी परिक्षण करता आसतना खंयचे वेळाचेर परिक्षण करतात, ज्या वेळाचेर तो भुरगो हांगा येता आनी सादर करता त्या वेळा वयल्यान आमी परिक्षण करतात. म्हळ्यार आतां हांगा सपोज जर म्हगेली काणी सांगप बरी जाली ना, हाजो म्हाका काणी सांगपा येना अशें न्ही. म्हगेलें त्या वेळाचेर एखादें मूड आसतना
किंवा म्हाका गरमी खूब जाता आसतली किंवा आनी कितें घरा कडेन आनी कितें कसलें टेन्शन आसतलें त्या भुरग्याक अभ्यास करपा आसतलो ऑर कितें आसपाक शकता म्हणजे तागे मूड नासतना तो सांगपाक शकता. म्हणटकच जेन्ना एखादो भुरगो हांगा येता आनीक सपोज जर तो विसरलो काणी ताका एनकरेज करपा खातीर ताका परत काणी सांगपा दिवपाक कांय प्रॉब्लम ना पूण ताका प्रायजा भितर हाडनाका कळ्ळें. सो सेंटरा वयल्यान जिल्लो पावंड्याचेर ताका व्हरपाचें ना. ताका उत्तेजना ताणी जर बरी काणी सांगली जाल्यार ताका उत्तेजना दिली म्हूण कांय प्रॉब्लम ना पूण हांगच्यान जिल्लो पावंड्याचेर ताका व्हरपाचें ना. आमी करता ते त्या वेळा वेले जजींग न्ही म्हळ्यार आतां सपोज एक काणी सादारण सांगली ताका आमी दुसरो चान्स दिना न्ही. ताणी सपोज जर सुरवात करून सपोज जर एंड म्हळ्यार सांगली काणी पूण तागेली तितली बरी जावना पूण ताका आमी परत चान्स दिना तुगेली ती बरी जावना तूं सांग अशें करून. पूण जर विसरलो जाल्यार तो विसरले न्ही चल आसूं ताका दिवया चान्स अशें आमी म्हणटात. पूण ताका चान्स दिवपाचोच पूण ताका हातूंत भितर रँकिंगा भितर हाडचो न्ही. आवाजाचो चड उतार हांव उदळचे उलयतालो की रातची न्हिदतना काणी सांगता त्या प्रकारांतलो चड उतार अपेक्षीत आसा. जनरली कसो आसता कोणी भुरगो येता आनी ताणशेतांनी व्हडल्या व्हडल्यान हें करता सो एक एकदां कितें जाता की जज ताजेर इम्प्रेस जाता तो इतले तावतावान आनी बाकीचेय म्हणटात आरे ताणें काय बरें सांगली परत नेटान सांगतालो तो काणी सो ताजेर तुमी वचपाची गरज ना. सो आवाजांतलो चड उतार हो जसो नॉर्मली आमी आवाजांतल्यान एक्सप्रेशन्स दाखयता त्या तरेनूच आसचो अशी अपेक्षा आसा. सो सादरीकरण प्रेजेंटेशन हातूंत भितर काणयेच्या पुराय सादरीकरणाचे विचार जावचो. आतां हें इम्पॉर्टंट वेळेच्या बंधना परस 15 सेकंड कमी किंवा चड जालें जाल्यार ताका मेकींग घेवपाक जाता. मागीर आतां जनरली कितें जाता सुरू करता आसतना सपोज जर भुरग्यान स्लो स्टार्ट केली जाल्यार तागेले एक्चुली बसयले आसता घरा कडेन प्रॅक्टीस करता आसतना बी सगळी बसयली आसता ती त्या टायमा भितर बसता पूण मातसो ताणें जर स्लो स्टार्ट केली ती तागे मातशी ड्रॅग जाता आनी तागेली ती हें क्रॉस जाता जे लिमीट आशिल्लें तें क्रॉस जाता. ऑर ताणी स्पीड घेतली सुरवातेकच मातसो आबूज जावन जर स्पीड घेतली जाल्यार तागेली जो पयलो जो हें आसा आतां 2 ते 4 मिनटां आसत जाल्यार 2 मिनटां पयलीं सोंपता. सो अशा वेळाचेर आमी 15 सेकंडाचेर तांकां लिबर्टी दिवपाक जाता. म्हळ्यार 15 सेकंड हेवटेन कमी जाले किंवा 15 सेकंड चड जाले जाल्यार लिबर्टी दिवपाक जाता. पूण त्याच बरोबर तांकां सांगपाक जाय की जेन्ना जिल्लो पातळीचेर वतले तेन्ना ती डायरेक्ट भायर पडटली. सो टायमाच्या बाबतींत थंय स्ट्रिक्ट आसतलें हांगा तितली स्ट्रिक्ट आसची न्ही. आतां जेन्ना तुमी जजींग करतली त्या वेळाचेर तुमकां पालकांचो टिचरांचो भयंकर प्रेशर आसतलो. एक तकलेन धरा तुमी कितें चूक करता काय म्हूण हें पळयतले पेरंट्स आनी टिचर्स. म्हणटकीर जर अशी कितलेशे पेरंट्स आसा ते सगळ्यांचे विडियोज काडटात मोबायलाचेर शूट करतात आनी मागीर जर हें जेन्ना दिता पळय प्रायजीस दिता तेन्ना दाखयतली हो इतलो ते इतलो हाजो टायम चड जाला अशे तरेन तुमचे कडेन आर्ग्युमेंट घालपाक जाय. सो हें तांकांय बी सांगपाचें की आमी 15 सेकंडाचो हें दिलां की पूण थंय हें जावचें ना जिल्लो पातळीचेर तशें आसचें ना. हें हांगाच दिलां आनी ही लिबर्टी कोंकणी भाशा मंडळान सगळे कडेन दिल्या गोंयभर दिल्या कळ्ळें न्ही. सो हांगाच दिल्या अशें न्ही सगळे गोंयभर आमचो वर्कशॉप जाला आनी तें सांगलां. सो हें तुमी तांकां सांगचें पडटा. आतां सामकें जर झगडपी जर आसत जाल्यार तुमी बायस आसा आनी कितें आसा तुमकां फरक पडपाक जायना कळ्ळें. तुमी आमची मनशां जर आमी जर तुमकां कितें म्हणलें जाल्यार फरक पडपाक ते पेरंट्स काय तुमची न्ही म्हणटकर तुमकां फरक पडपाक जायना. सो तुमी कन्विन्स आसपाक की आपणें केलां तें सारकें केलां. ओके. आनी परिणाम म्हळ्यार इम्पॅक्ट. आतां इम्पॅक्ट धरता आसतना तो स्वताचेर जाल्लो तो इम्पॅक्ट आसपाक काणी सांगतकीर आपूण कितलो भारावन गेलो ताणी काणी सांगतकर आपल्या दोळ्यांतल्यान दुखायलें काय आपल्याक चड खोस जालें काय हो इम्पॅक्ट तुमचेर जाल्लो इम्पॅक्ट. आतां काणी सांगतकीर सपोज जर बाकीचे क्रावडान जर व्हडल्यान ताळे मारल्यो म्हूण तुमचेर इफेक्ट जावपाक जाय म्हणून ना. ओके. सो स्वताचेर जाल्लो इम्पॅक्टाचेर तुमी तांकां मार्क्स दिवपाचे. 5 केंद्रीय पावंड्यार जावपी सर्तींत दर एका गटांतल्यान जर 15 मेरेन सर्तक आसत जाल्यार ताच्यातल्यान 2 जैतवंत आनी मागीरच्या प्रत्येक 15 सर्तकां फाटल्यान आनीक एक जैतवंत वेंचून काडचो. आतां थोडे कडेन 15 परस जर चड जर भुरगीं जर पार्टिसिपेट जर जाले
जाल्यार तुमच्यांनी जनरली आमी 2 काडटात न्ही, सेंटरा वयल्यान 2 सिलेक्ट करून जिल्लो पातळीचेर धाडटात. थंय आमच्यांनी 3 काडपाक जाता. पूण तें पुराय डिसिजन तुमची तिगांचें आसतलें. तुमी ज्या ग्रुपा भितर आसा पळय ताजेर आसतलें. आतां 16 जाले म्हणून 3 काडपाक जाय म्हणून ना. जर 16 जाले तुमकां दिसता हे तिगूय जाण बरे आसात, हे वचपाकूच जाय जाल्यार दिवपाकूय बी कोताय. ओके. 15 जाले जर म्हळ्यार 3 काडपाकूच जाय अशें हें ना. सो आतां कशें जातलें की तुमी हो रायट सामको हाणें काटकसरीन तसो वापरपाक जाय. कित्या खातीर की हो आपल्या गांवचो हाकेक धाड्या असो अप्रोच आसपाक ना. लिबरल अप्रोच हातून भितर आसपाक जायना. कित्या खातीर की जेन्ना जिल्लो पातळीचेर भुरगे येतले पळय तेन्ना 16 सेंटर्स आसात. सो 16 सेंटरांतल्यान 2 भुरगे येतले म्हळ्यार 32 भुरगे ऑलरेडी एका कॅटेगरी भितर आसतले. जेन्ना तुमी एक भुरगो धाडप म्हळ्यार तो आनीक एडिशनल जाता. अशें सपोज सगळ्या सेंटरांतल्यान एक भुरगें धाडलें जाल्यार 48 पार्टिसिपंट जाले जिल्लो पातळीचेर. म्हणटकर थंय टेंशन वाडलें. कळ्ळें न्ही. सपोज जर तो डिजर्वींग आसा जाल्यार धाडचोच, कांय प्रॉब्लम ना. पूण सपोज जर सो आसा जाल्यार तशी फोर्सफुली इतले पार्टिसिपंट जाले, सपोज जर 28 जाले जाल्यार 2 नाच तेन्ना सांगिल्लें की 15 नंतर आसत जाल्यार हें जातलें आनी एक धाडटले अशें म्हणून सांगिल्लें. अशें कांयच ना. तें प्रत्यक्ष तुमचें पूर्णता तुमचें डिसिजन. ओके. आनी हातूंत भितर तुमच्यांनी लिबर्टी घेवपाक जाता. परिक्षकांक गरज दिसता थंय उमेद वाडोवपी इनामां दिवपाक मेळटा जाता. सो उमेद वाडोवपी इनाम जी आसता पळय ती सर्टिफिकेट्स आसता. म्हळ्यार सर्टिफिकेटाचेरच 2 हें आसतात वांटेकार जाल्ले खातीर, डॅश इनाम मेळिल्ले खातीर. सो थंय आमच्यांनी उमेद वाडोवपी इनाम मेळिल्ले खातीर पूण बरोवपाक जाता. म्हणटकीर 3 जाणांक सुद्दां जर उमेद वाडोवपी दिली म्हणून कांय प्रॉब्लम ना. सपोज डिजर्वींग जर आसत जाल्यार उमेद वाडोवपी तुमच्यांनी दिवपाक जाता. ओके. 7 आमची काणी जेन्ना सांगता तातूंत खूब आर्ग्युमेंट जाता भायर की ना ताणी काणी सांगचे पयलीं आपल्याला नांव सांगलें, ताणी शाळेचें नांव सांगलें, यत्त सांगली, मागीर काणी सोंपतकर ताणी देख सांगली, तें सांगपाना जाय आशिल्लें. अशें कांयच ना. आमी आतां भुरगो कितें सांग जेन्ना येता पळय त्या वेळाचेर ताका टिचरीन किंवा पालकांनी जें शिकयलां तें सांगतलो. सो तें आमकां इम्पॉर्टंट ना. आमची काणी जज करपाक सुरू जाता जंच्यान काणी सुरू जाता, एक्चुअल काणी सुरू जाता. सो हांवें म्हज्या पार्टिसिपंटान नांव सांगलें, हांव चेतनाचार, हांव काणकोणचो, आनीक हें हाका जजींग ना. थंय तो घुस्पलो, ताका शाळेचें नांव सारकें याद जालें ना. सो कांयच प्रॉब्लम ना. सो थंय तें जजींग आसत ना. जेन्ना तो काणी सांगपाक सुरू करतलो थंयच्यान जजींग स्टार्ट जातलें आनी जेन्ना काणी सोंपतली थंय जजींग सोंपतलें. ताजे नंतर मागीर तो देख ह्या काणयेंतल्यान आमकां डॅश 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 ही देख मेळटा अशें सांगतलो. ती देख सांगता आसतना बी तो आतां मागीर विचार करपाक लागतलो हें ताका तें येवचें ना, अडखळटलो. सो ताका बी कांय मारप ना. सो काणयेची सुरवात जंच्यान जाता थंयच्यान जजींग सुरवात आनी काणी जंय सोंपता थंय जजींग सोंपता. जेन्ना तुमची जजींग सोंपतलें म्हळ्यार काणी पुराय सर्त सोंपतली त्या वेळाचेर तुमी 3 जाण आसतले. तांणी एक कडेन बसून कॉर्डिनेटरा बरोबर तातूंत भितर तुमी डिस्कस करपाक जाय. परीक्षक आनी 3 जाणांनी डिस्कस करपाचें. म्हळ्यार जनरली कितें जाता बाकीचे कडेन की 3 जज आसतात, तांणी क्रायटेरिया प्रमाणे मार्क्स घाल्ले आसतात, टोटल केले आसता. सो एक कॉर्डिनेटराची शीट आसता, ताजेर 3 कॉलम आसतात. पयली जजाचे अमके, दुसरे जजाचे अमके, तिसरे जजाचे अमके, ताजे टोटल आनी चडांत चड मार्क्स आसा तो हायस्ट म्हळ्यार फर्स्ट. अशे तरेन कॅल्क्युलेशन करता. पूण हांगा आमी तसो हें करना. म्हळ्यार हें कित्या खातीर जर एखादो परीक्षकाक सर्तकाच्यो सगळेच पयलू कळटले अशें ना. म्हळ्यार आतां सपोज जर प्रणित बसला आनी तूं बसला जाल्यार प्रणितान एक गजाल नोट केल्ली आसतली जी बरी आसतली. म्हणटकर त्या जी तुवें नोट केला म्हणटकर तूं जेन्ना मार्क्स घालता तुवें ती नोट केला म्हणटकीर तूं ताका मातशे कमी मार्क्स घालता, तुगेले मार्क्स चड आसता. ऑर एखाद्या तागेली कमीपण जें हें आसा पळय चूक आसा पळय ती नोट केली आसतली, ताणें केली नासतली. म्हणटकीर तूं त्या हाका कमी मार्क घालतले, तो नॉर्मल मार्क घालतलो. म्हणटकीर ती चूक दुसऱ्याच्या परीक्षकांच्या लक्षांत हाडून दिवप आनी जी बरी गजाल आसा ती बी लक्षांत हाडून दिवप. सो हाजे खातीर तें डिस्कशन इम्पॉर्टंट आसता. ओके.
सो कित्या खातीर मार्क्स आपले चड घाले हें तुमी जेन्ना हें करतली सांगतली त्या हाका आनी तांणी तोय बी सांगतलो की काय आपल्यान कित्याक ताका मार्क्स कमी घाले हें जेन्ना सांगतलो तेन्ना तुमी आपले मार्क्स चेंज करपाक कांयच प्रॉब्लम ना. ओके, तुमकां जी शीट दितली पळय ताजेर मार्क्स चेंज करपाक कांयच प्रॉब्लम ना. जर पेरंट्सान एकूच झगडपी बी मेळटले बी प्रत्येकट्याले स्वभाव वेगवेगळे आसतले म्हणटकीर टिचर येतले पेरंट्स येतले पूण जर झगडपा आयले आनी सपोज ताणें रिजल्ट शीट दाखय म्हणलें जाल्यार तुमी मार्क्स घाले ती रिजल्ट आमी दाखयना. आमी दाखयतले जी टोटल मागीर फर्स्ट सेकंड थर्ड आनी कॉन्सोलेशन प्रायजीसांचे जे मार्क्स आसतले ती हें दाखयतली आनी ताजेर तुमची सायन आसतली म्हणजे तुमची कन्सेंटानूच तुमीच तें हें केलें न्ही शीट लास्ट शीट तयार केलें म्हणटकीर हो रिजल्ट तुमी तयार केला. सो कितले मार्क पडले हें आमी दाखोवचें ना कळ्ळें एज एन ऑर्गनायझर आमी तें दाखोवचें. सो तुमच्या मार्कशिटाचेर मार्क्स जे जंय घालतली थंय काडाकोड जाली किंवा हें जालें म्हणून कांय प्रॉब्लम ना मार्क्स बदलले काय म्हणून कांय प्रॉब्लम ना. आतां हें सोंपें जावपा खातीर मार्क्स घालून तें मागीर डिस्कशना वेळाचेर याद उरपा खातीर तुमच्यांनी जस्ट जेन्ना थंय एक शेरो म्हणून रिमार्क्स म्हणून एक कॉलम आसता थंय इन शॉर्ट कितें टिप्पणी बरोवपा जाता ऑर तो नंबर घेवन तुमच्यांनी तुमकां ब्लँक पेपर दितले थंय. सो ताजेरूय बी तुमच्यांनी कितें नोट्स आसा त्यो बरोवन दवरपा जाता. तुमी ताजें ऑब्जेक्शनेबल हें कितें आशिल्लें मागीर ताजो प्लस पॉयंट कितें आशिल्लो तशें जर बरोवन दवरलें जाल्यार तें तुमकां डिस्कस करता आसतना बऱ्या पडटलें. ओके, ही आमची आतां अपेक्षा चड वाडटात तातूंतले एक हें की परिक्षकांनी सर्त सुरू जातकच आपले मोबायल फ्लायट मोडार घालचे मोबायलाचेर उलयली चॅट केलें जाल्यार सर्तकाचेर परिणाम जाता. आतां एक विचार असोय बी येवपाक शकता की ना आमी इतले बिजी आसतात आमकां इम्पॉर्टंट कितें मॅसेज येवपा आसता हें आसता सो जाल्यार आमी हें कित्याक करची हें अशें तरेन येवपाक शकता. आमकांय बी हें सांगता आसतना त्रास जातात बेजिकली आमकां त्रास जातात पूण जेन्ना आमी कॉम्पिटिशन घेतात तेन्ना त्या भुरग्याक कम्फर्टेबल करपा खातीर कॉम्पिटिशन घेतात. ज्या ज्या घडणुकांनी त्या भुरग्याक जर त्रास जाता जाल्यार त्यो आमी टाळटात. म्हणटकच परिक्षकां कडल्यान आमी परिक्षकांक पयशे दिनात हें फक्त आमच्या बरेपणांतल्यान आनी बरे संबंदांतल्यान चलता हें तुमकांय बी खबर आसा. म्हणटकच तुमचे कडल्यान ही अपेक्षा करप हें आमकां बी खाकुडिल्ले भशेन दिसता की अशें आमी डायरेक्ट सांगप म्हळ्यार बी आमकां बरें दिसना. तरी पूण कितें आसा की भुरग्याच्या बऱ्या खातीर आमकां जर तें पॉसिबल आसा जाल्यार आमी करया. 1-2 तासांची 2-3 तासांची गजाल आसतली. सो त्या वेळाचेर सपोज जर कितें इम्पॉर्टंट जर आसा जाल्यार पयलींच मॅसेज घालून आपूण ह्या वेळाचेर अवेलेबल आसतना असं सांगून सपोज जर हें जर करत जाल्यार चड बरें. जेन्ना आतां तुमी टिवीचेर रियलिटी शो बी पळयले आसतले सो हें करता आसतना कोणी परफॉर्म करून वतकीर ते जजीस बी इतले एक्सायट जाता प्रत्येकट्या वेगवेगळे तरेन हें दिता आनी सो तशे तरेचे आमचे हातूंत भितर आसचे न्ही. म्हळ्यार भुरगो परफॉर्म करून वतकीर जजीस जर ताका तेन्ना इमिडिएट जर रिएक्ट जर जालो जाल्यार बाकीच्या हांचेर सर्तकांचेर परिणाम जाता. म्हळ्यार तुमी सपोज जर एक्सायट जावन सपोज उबी रावन ताळी मारल्यो किंवा ताका बरो प्रतिसाद दिलो आनी एका भुरग्याक सपोज तुमी दिलो ना जाल्यार तुमी थंयच रिजल्ट डिक्लेअर करता एक्चुली की तुका तो भुरग्याचें खूब आवडलें आनी हागेर आवडलें ना अशें तरेन. सो तें जावचें न्ही. आनी जेन्ना तुमी सपोज जर कोणाकय एक उत्स्फूर्त सपोज जर हें दिली जाल्यार बाकीच्यांक बी कळटलें आनी मागीर सपोज जर तुमकां बाकी कडेन डिस्कस करतकीर कळ्ळें की तागेल्यो ह्यो चुको आशिल्ल्यो आनी ताका जर प्रायज मेळना जाल्यार मागीर गरज नासतना तुमचे कडेन पेरंट्स झगडपा येतले की तुवें तर उबी रावन ताका ताळी दिल्यो कित्याक प्रायज मेळना. सो ताजे खातीर आनी जर दिता प्रतिसाद दिवप हें वायट न्ही भुरग्यांक एनकरेज करप हें वायट न्ही. सो पूण तें सगळ्यांक हांणी दिवया म्हळ्यार एकाच हांणी दिवया म्हळ्यार सगळ्यांकूच त्याच हातूंतल्यान एनकरेज करा त्या स्पिरिटान एनकरेज करा. परिक्षकांक वतीन उलयतना प्रत्येका भितर 3 जज आसतात न्ही सो एका परिक्षकाक त्या सर्ती बद्दल उलोवचें पडटलें. सो त्या वेळाचेर तुमचे तिगांतलो जो कोण उलयतलो ताणें रेफरन्स घेता आसतना जनरल रेफरन्स घेवचो म्हळ्यार
प्रणितान ह्या काणी भितर अशें ह्यो बरी गजाली आशिल्ल्यो किंवा गोविंदाल्या ह्या काणी भितर ह्यो चूक आशिल्ल्यो अशें सांगचें न्ही. ह्यो काणी सांगतना ह्यो बरी गजाली करपाक जाता, ह्यो गजाली करप टाळचें अशें सांगचें. म्हळ्यार तें सगळ्यांकच लागू जातलें आनी ताका लागून त्या भुरग्याकय बी हें जावचें ना की सपोज जर चूक जर सांगता जाल्यार ताका एम्बेरेसींग जावचें ना. आनी जर बरी गजाल जर सांगता जाल्यार लोकांक कळचें ना की हाका प्रायज मेळटलें म्हणून. म्हणटकर त्या तरेन आमी नांव घेवन सांगचें न्ही. परिक्षकांनी पालकांक आपलें मत दिवप टाळचें. आतां पेरंट्स हे टिचर खूब हुशार आसतात, ते डायरेक्टली विचारचे ना कितें म्हणल्यार आपल्या भुरग्याक कित्याक प्रायज मेळ्ळें ना. डायरेक्टली विचारतना ते येतले बरें करून उलयतले आनी मागीर म्हणटले कितें म्हळ्यार आपल्या भुरग्याक फुडल्या कॉम्पिटिशना खातीर सपोज जर तयार करपा जाय जाल्यार आपणें आनी कितें कितें करपा जाय, हातूंत भितर कितें आसा, कितें चुकून तागेलें तें आपल्याक सांगचें. सो नेक्स्ट टायम आपल्याक तें बऱ्या पडटलें. म्हणटकीर इनडायरेक्टली ती तुमचे कडच्यान काडून घेवपाक सोदतली की ह्या कॉम्पिटिशनाक तुमी ताका मार्क कित्याक घालना, ताका प्रायज कित्याक मेळ्ळें ना. सो पालकां कडेन उलयता आसतना हें टाळचें. आनी जर तुमी सांगतात जाल्यार सुद्दां जनरल सांगचें ह्यो क्रायटेरिया आनी ह्या तरेन आमी जज करतात अशें जनरल सांगचें. ओके. आनी आमी टिचर्सां खातीर पेरंट्सां खातीर बी वर्कशॉप घेतात हेंय बी तांकां सांगपाक जाय की भाशा मंडळाचें अशें न्ही की भुरग्याक असो उबोवन धाडलो दवरलो ताका काणी सांगपा लायली अशें न्ही. ताजे फाटल्यान आमी कितें ह्या सर्ती खातीर तुमी भुरग्याक तयार करतना कितें कितें करपा जाय हें आमी टिचरांक पेरंट्सां खातीर बी वर्कशॉप घेवन सांगलां हाजे पयलीं. सो जर टिचर सपोज जर वर्कशॉपा येना जाल्यार ती आमची चूक न्ही. सो तुमी हें सांगपा जाय की तांचे वर्कशॉप जातात भाशा मंडळाचे, त्या वेळाचेर टिचरीक जेन्ना सर्क्युलर येता तेन्ना तांकां वचपा सांगात. इतल्यान थंय खुबश्यो गजाली तांकां कळटल्यो. हें बी तुमच्यान तांकां सजेस्ट करपा जाता. आनी हें एवरी इयर जाता. हे वर्कशॉप नॉर्थाक एक जाता, सावथाक एक जाता. आतां सर्ती पयलीं पेरंट्स येतले आनीक मुद्दाम जर प्रणीत जर वळखी आसतले जाल्यार आपूण म्हऱ्या येतलो तांचे खबर घेतली आनी भुरग्याकय इंट्रोड्यूस करून दितले. हें आपल्या भुरग्याक प्रायज दिवपाचें म्हणून सांगपाक इनडायरेक्टली कळ्ळें न्ही. सो तांकां तटस्थपणान जावप दियात. म्हळ्यार चड हें करून किंवा म्हळ्यार ताजो परिणाम त्या भुरग्याचेर ताका एनकरेजमेंट मेळटली पूण बाकीच्या भुरग्यांचेर परिणाम जातलो. बाकीच्या भुरग्यांक दिसता कितें ही आगेली घट दिसता हें प्रायज गेलें दिसता. की सद्या अशें चलता न्ही, समाजा भितर अशें चलता. म्हणटकीर तें दिसता बाकीच्या लोकांक दिसतलें. म्हणटकीर बाकीच्यान जाप करता आसतना जाप करनासतनाय बी रावचें न्ही अशें म्हळ्यार टाळचें. पूण सर्त सोंपतकीर मागीर बरें उलया कांय प्रॉब्लम ना. आनी पूण त्या वेळाचेर ती पेरंट एग्रीस हें जावचें ना की तुमचे म्हऱ्या येवन साथ करपाक कित्याक तांकां प्रायज मेळिल्लें आसत नासत न्ही. सो तें हें टाळचें. आतां जेन्ना प्रायजीस दिता पळय त्या वेळाचेर पयलें दुसरें तिसरें हें प्रायज एकच दिवचें. म्हळ्यार कितें आसता कॉम्पिटिशन आसा तेन्ना सामकें म्हळ्यार टफ हें आसा डिसायड करपाक शकना जाल्यार सुद्दां तुमी तातूंतल्यान मार्क काडून एकच प्रायज दिवपाक. सपोज पयलें हाजे खातीर जर दोग जाण हें आसात जाल्यार तुमी डिस्कस करून पयली प्रायजा खातीर दोग जाण जे आसा ताका एक पयलो आनी एक दुसरो मागीर दुसरो आसता तिसरो जाता. ओके. सो तशे तरेन तीनच प्रायजीस काडपा जाय कित्याक आमी जी प्रायजीस व्हरता पळय ते सेंटराचेर ती मेजून व्हरतात. म्हळ्यार नो प्रायजीस व्हरता 3 गटांतले आमकां ती 3 पयलो दुसरो तिसरो सो 3 व्हरतात. म्हणटकीर जेन्ना जजीस एका हाका 2 जर प्रायजीस जर सांगली जाल्यार मागीर ती 4 प्रायजीस जातात आनी थंय अवेलेबल आसता. हो एक पॉयंट. आतां हें जेन्ना टाय आसता पळय तुमी खंयची मुद्दी लक्षांत घेवपाक शकतात ताका मुखार व्हरपा खातीर. तेन्ना ज्या भुरग्यान नवी काणी सांगल्या म्हळ्यार जी बरयल्या कोण दुसऱ्यान किंवा केन्नाच आयकनाशिल्ली काणी आसा ती सांगल्या जनरल सांगली ना जाल्यार ताका प्रेफरन्स दिवपाक जाता. दुसरें पयलीं सपोज पयलें किंवा दुसरें सपोज जर सारस्वत विद्यालयाक पयली प्रायज गेला आनी तिसरी प्रायजा खातीर जर सारस्वत विद्यालय आनीक आमोणकार स्कूल हांचे भितर सपोज जर हें आसा कॉम्पिटिशन आसा जाल्यार प्रेफरन्स आमोणकार स्कुलाक दिया. तांचे हातूंत भितर एक ऑलरेडी मेळ्ळा न्ही. सो दुसरें जेन्ना टाय आसता तेन्ना हांव प्रत्येक हें करता आसतना टाय आसता तेन्ना म्हळ्यार तुमी फेवर करनाकात कोणाचेर. जेन्ना टाय आसता आनी तुमी डिसिजन घेवपाक शकना त्या वेळाचेर कितें करपा खातीर हांव उलयतां. म्हळ्यार सपोज एका स्कुलाक जर ऑलरेडी प्रायज मेळिल्लें आसा पयलीं जाल्यार मागीर दुसऱ्या स्कुलाक
हातूंत भितर दिवपाक प्रेफरन्स दिवपाक. मागीर जर सरकारी शाळा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आनीक जर किंवा सेकंडरी स्कूल आनीक प्रायवेट स्कूल हातूंत भितर जर आसत जाल्यार सरकारी शाळेक प्रेफरन्स दिवपाक जाता. हें कित्या खातीर की एक म्हळ्यार खाजगी शाळां भितर तांकां रिसोर्सीस चड आसतात. एखाद्या सरकारी शाळे भितर तांकां 1 किंवा 2 टिचर आसतले, पूण खाजगी शाळां भितर तांकां प्रत्येक क्लासीक एक टिचर आसतलो. तांची तयारी करून घेवपा खातीर हें आसतलें. लायब्ररी तांची व्हडली आसतली काणी सिलेक्ट करपाक. पूण जे टिचर सरकारी शाळेंत शिकयतात आनी खाजगी शाळेंत शिकयतात, खाजगी शाळेच्या टिचरांक बाकीची कामां म्हळ्यार सर्वे करपाचो किंवा बाकीच्या हातूंत भितर ही कंपेरेटिवली कमी आसतात. सो ते सांबाळूनय बी तो जर भुरग्याक तयार करता न्ही, गांवचो भुरगो जर तयार जाता किंवा सपोज जर त्या शाळेचो भुरगो जर तयार जाता जाल्यार ताका आमी प्रेफरन्स दिवपाक जाय अशें आमकां दिसता. ओके. आतां खूब कडेन कितें जाता की प्रत्येकाचो स्वभावा प्रमाणे हो परिक्षक मार्क घालता. म्हळ्यार कितें थोड्यांची कितें सामकी लिबरल आसता. थोडी सुरू करता आसतना 70 वयल्यान स्टार्ट करतात, 90, 95, 98 इतले मेरेन पावतात. 100तले पर्संटेज म्हणटा वा. सो आतां हें करतकीर कितें जाता की जो कन्जर्वेटीव आसता जज आनी ताजे जर मार्क्स जर हें घाले जाल्यार ताजी जी रेंज आसतली जो लिबरल आसा ते जेन्ना तुमी एड करतले ते ऑटोमॅटीक तागेलोच रिजल्ट हो फायनल जाता. कित्याक ताजे मार्क्स हे चड आसता न्ही, म्हणटकीर हाजी जी रेंज आसता ताजे परस ताजी रेंज चड आशिल्ल्यान ताजे टोटल करतकीर मार्क्स ताजे चड जाता. सो जनरली कशें आसपा जाय, 2 तरेन जजींग जाता. एक म्हळ्यार भुरगो येवन काणी सांगले न्ही की तुमकां कळटा हो खंयचे पर्संटेजी भितर येता. म्हळ्यार हाणें बेस्ट सांगल्या वो 80% आयला. सो मागीर तुमी क्रायटेरिया भितर वचून ते मार्क्स एडजस्ट करता. हाका 80% दिली हाजेर टोटल आनी मागीर तातूंत क्रायटेरिया वचून तुमी हाका कितें घालचें तातूंत कितें जातली जाची टोटल 80 जातली, 80% जातली. अशे तरेन एक हें जालें. सो दुसरी कशें जाता की पयलोच जेन्ना भुरगो हांगा काणी सांगता आनी तसो जर एक्सपिरियन्स जर नासत जाल्यार मागीर त्या भुरग्याक एक तर इंजस्टीस जावपाक शकता त्या भुरग्याचेर ऑर ताका मायलेज मेळपाक शकता. इंजस्टीस कित्या खातीर की पयलोच जेन्ना भुरगो येता ताणें बरी काणी सांगल्यार ना तूं पयलीं कमी दिवया अशें म्हणून सपोज जर एक 40चेर जर दवरलो जाल्यार मागीर ताच्या बाद जाल्यार सुद्दां तो 45चेर पावता. तागेले व्हडली खास सांग नासत जाल्यार सुद्दां 45चेर पावता. म्हणटकीर जनरली जर पयलो जो काणी सांगता तागेली बरी आनी सादारण हातूंत भितर जर तुमी 40% to 60% ही जर मार्जीन दवरली किंवा तुमच्यान ठरोवपा जाता 40% to 70% ही जर मार्जीन दवरली जाल्यार आनी नेक्स्ट जे पार्टिसिपंट येतात ते एवरी पार्टिसिपंट फाटल्या पार्टिसिपंटा कडेन जर कंपेर जर करत जाल्यार मागीर तुमकां कळटा की हाका कितली पर्संटेज दिवची. ओके. जर जनरली आतां तुमी घाले म्हूण कांय प्रॉब्लम ना, पूण जनरली भुरगो जेन्ना मुखार येवन काणी सांगता ताका 35 मार्क्स पडले, 35% मार्क्स पडले. आतां हे आमी जे क्रायटेरिया केल्यार तांकां प्रत्येकाकडे 20 आसा म्हळ्यार 6 क्रायटेरिया आसा. सो 120तली तुमी मार्क्स घालतले. हे मातशें लक्षांत दवरात. 100तले मार्क्स घालचे ना, 120तले मार्क्स घालतले. ओके. सो म्हणटकच जेन्ना तुमी सपोज जर 50% जर म्हणटा जाल्यार ते 60 जाले मार्क्स. ओके. सो 40% to 70% ही जर मार्जीन दवरता जाल्यार ताजे प्रमाणे तुमी हें करचें पडटा. सो ते जर 40% to 70% जर दवरले जाल्यार मागीर तुमी कंपेर करून मार्क्स घालपाक बरें पडटा. आनी हें पुराय तुमचेर डिपेंड ना, हें अशेंच आसपा जाय असोय बी आमचें म्हणणें ना, पूण अशें केलें जाल्यार कम्फर्टेबल जावपाक शकता अशें आमचें म्हणणें. आमी कॉर्डिनेटरांक सगळ्यांक सांग हें तांकांय बी इन्स्ट्रक्शन दिलां हांवें जें हांगा बरयलां. जेन्ना सर काणी सांगता त्या वेळाचेर ताका कसलोच डिस्टर्बन्स जावपाक जायना. कळ्ळें. म्हणटकर ते आमी ताका इजी करून दिवपाक जाय जो सर काणी सांगता ताका. म्हणटकर आतां काणी सांगता आसतना पेरंट्सांक मोबायलाचेर फोन येतले किंवा पेरंट एकमेका कडेन उलोवपाक लागतले. सो कॉर्डिनेटराक जर ती गजाल लक्षांत येना जाल्यार डायरेक्ट तुमी इंटरफियर जाय. डायरेक्टली तुमी तांकां सांगपा जाता कितें कामां हें चलचें ना, एक तर बंद करा नाल्यार भायर वचा. सो मोबायल
भितर सरतकीर कॉर्डिनेटरांनी सांगतले जर ते सांगपाक विसरले जाल्यार सगळ्यांचे मोबायल एक तर फ्लायट मोडाचेर घालात, सायलंट करात नाल्यार बंद करात. हे इन्स्ट्रक्शन तुमच्यांनी बी दिवपाक जाता. आनी कोणी जर भायर वतलो, सपोज जर कोणाक उदक पिवपाक वचपाक किंवा वॉशरूमाक वचपाक जाय जाल्यार ह्या भुरग्यांनी काणी सांगून जातकीर मागीर उठपाचें, मदीं डिस्टर्ब करपाचें ना. ओके. तशेंच दाराचे भायर एक तर भुरग्याक दवरपाक सांगला कॉर्डिनेटरान, जो काणी सोंपतकीरच भायल्यान भितर येवपाक परमिशन दिता, नाल्यार तो भायरच दवरतलो. सो पुराय कथामाळ घेवपाचो उद्देश आमचो भुरग्यांक कम्फर्टेबल आसपा खातीर, भुरग्यांचे सेंट्रीक ही कथामाळ जावपाक जाय, हें आमचें इंटेंशन. सो ताजे खातीर जें जें बरें तें तुमी हें सोडूनय बी सपोज तुमकां आनी कितें स्ट्रायक जाता जाल्यार त्या वेळाचेर परिस्थिती येता तशी सपोज जर तुमी हें डिसिजन घेतलें आमी तुमचे बरोबर आसा, आमकां कांयच प्रॉब्लम ना, ज्या भुरग्यांक कम्फर्टेबल आसता. चड हाजे सोडून तुमकां कितें लक्षांत येता आमकां सजेस्ट करपाक जाय जें बाकीच्यांक सांगपाक आमकां बऱ्या पडटलें. एखाद्यार आमकां हातूंत भितर आमी जे नोट्स काडल्यात तातूंत भितर एखादी गजाल उरलेली बी आसपाक शकता, जी तुमकां एक्सपिरियन्साचेर नोट जाल्ली आसपाक शकता, जी आमकां बाकीच्या परीक्षकांक सांगपाक बऱ्या पडटलें. तशें कितें आसलें सांगात, हातूंत भितरच कितें ऑब्जेक्शनेबल अशें दिसता किंवा जर तुमकां कितें हें अशें आसपाक नजो तशें आसपाक जाय अशें दिसता जाल्यार बी तुमी सांगात. निवड करतात भुरगीं तेन्ना फिल्मांची समज एक ताणें एक फिल्म एखादें तेंच्यांनी पळयलें तेजी जर काणी सांगली जाल्यार तातूंत भितर मागीर क्रायटेरिया आसतात ताजे प्रमाणे ताका मार्क्स हें जाता. म्हळ्यार ताजें सादरीकरण सपोज जर बरें जालें ना, कंटेंट बरो उरलो जाल्यार कथेची निवडी भितर ताका चड मार्क्स पडटले. सादरीकरणा भितर मातशें रिजनेबल हातूंत भितर आसता मार्जिनल. सॉरी हें सांगपाक विसरलो जें इम्पॉर्टंट. ह्या फावटी आमी कितें जालें एक 5-6 वर्सां पयलीं एका कॉम्पिटिशनाक हाची कथामाळेच्या एका हातूंत भितर सेंटराचेर स्पेशल गायड आयले आनी तांणी काणी सांगली. सो मागीर आमकां तें मातशें दुखलें कित्याक आमी तांकां नॉर्मल हांचे बरोबर कंपेर करताले आनी मार्क्स करतात आनी हाजे पयलीं आमी कांय हें केल्लें नाशिल्लें, कांय ताजेर विचारच केलो नाशिल्लो एक्चुली. म्हणटकच ह्या वर्सा आमी इंटेन्शनली तांकां ह्या सर्ती भितर घेतलो आनी तांचे खातीर वेगळी सर्त दवरली ना. म्हळ्यार तांकां मेन स्ट्रीम ही हाडपा खातीर हो प्रयत्न की आमी बी बाकीच्या भुरग्यां भशेन काणी सांगपाक शकतात, हो कॉन्फिडन्स जर तांकां आसा जाल्यार मेळपाक शकता जाल्यार हातूंतल्यान मेळचो. आतां हातूंत भितर जेन्ना ते काणी सांगतले त्या वेळाचेर तांकां जर पयलीं 3 हातूंत भितर ते कॉम्पिटिशना भितर आसात जाल्यार तांकां अवश्य त्या हातूंत भितर दिवचें. पयलो दुसरो तिसरो हे बाकीचे जे नॉर्मल भुरगीं जेन्ना काणी सांगतात त्या लेवलाची जर तांणी सांगली जाल्यार ताका तातूंत भितर व्हरून ताणें जिल्लो पातळीचेर वचचेंच. ओके. जर तशे तरेन सपोज जर जालें ना जाल्यार बी तांकां जेन्ना तो परफॉर्म करतलो हांगा येवन तेन्ना ताका प्रायज हें आसतलेंच. ओके. सो ताका हें आमी वेगळें प्रायज दवरलाच ताचे खातीर. ताणें हांगा येवन काणी सांगप हेंच आमचे खातीर ताचे खातीर तो जिखलो अशें तरेन. आनी तरी सपोज जर तो पयलीं 3 कॉम्पीट करपा इतली जर ताणें बरी सांगली जाल्यार तातूंत भितर ताका हें आसचें. पूण खंय सॉफ्ट कॉर्नर दवरून न्ही, तुमी ताजे उपकार केले ताका दिसपा जायना, कळ्ळें. सो त्या तरेन तुमचें जजमेंट. हांवें म्हणलां जेन्ना कॉम्पिटिशन टफ आसता तेन्ना म्हळ्यार तुमी डिसायड करपाक शकनात की हाका प्रायज दिवया काय हाका प्रायज दिवया. जर दुसऱ्यान जर बरी सांगल्या जाल्यार ताका प्रायज आसाच, तो सरकारी शाळेंतल्यान आयला म्हणून ताका प्रायज ना. हांवें जे 3 हें सांगलें पळय सरकारी शाळा हें मागीर बाकीचें खंयचें तें हय नवी काणी सांगल्यार आनीक एका शाळेच्या भुरग्याक जर प्रायजीस केले जाल्यार हें केन्ना जेन्ना तुमी तिगूय जाण जज करपाक शकनात की कोणा पयलीं कोणाक प्रायज दिवचें कोणा भायर उडोवचो, हें जेन्ना डिसायड करपाक शकना त्या वेळाचेर हें वापरपाक जाता.
हें आसपाकूच जाय अशेंय बी ना. ओके, सो जेन्ना तुमी डिसायड करपाक शकचे ना त्या वेळाचेर हें लॉजीक वापरपाचें. नॉर्मल एक क्वेश्चन म्हणजे जजीस असता पळय, दे हॅविंग अ डिफरंट एक्सपिरियन्स, सगळ्यांक वेगळो एक्सपिरियन्स आसा. सो ॲट मुंबय जेन्ना आमी तुमी म्हणटा 80-50% त्या वेळार तुमी फुडें फाटीं असले एक डिस्कस करता कशें लास्ट मागीर येता आमी लास्ट सगळें जाता घेता जाता डिस्कस करता. समटायम कितें आसता हांवें पयलें आसता तेणी पयलें आसता प्लस मायनस म्हाका कितें जाता एकदां आमी सपोज एक दोग जाणा तिसरो म्हाका एक बरो एक्सपिरियन्स आसा. एक्चुली म्हाका हय म्हणपाचें ना, तरी तेका एक्सपिरियन्स हांव हांव येस येस करता, पूण तें कशें कितें जालें एक्चुली तशें गरज नासता. एक्चुली एक्सपिरियन्स आसलो तरी मे बी दोगांक कळटा की बाबा एक बरोबर जनरली कितें जाता जाली अशें म्हणून म्हणटा की मागीर ओके सर कशें जाता तें जावचें ना. आतां सपोज जर जजिंगा भितर हांव तूं आनी प्रणीत आसलें जाल्यार मागीर कितें जातलें, तुमी हांवें जें सांगता ती तुमी मनान आयकतलीं कित्याक म्हाका रिस्पेक्ट दिवपा खातीर. डेफिनेटली जेन्ना तुमी जज आसा एका कॉम्पिटिशनाचे तिनूय इक्वल लेवलाचेर आसा हें पयलीं तकले भितर दवरा. कसलोच कॉम्प्लेक्स दवरूं नाका. तो वयान व्हडलो ताका चड खबर आसा ना, तुमी तिगूय जाण एका लेवलाचे एट पार म्हणटकर तुमकां जें कितें सांगपा जाय पळय तें तुमी सांगपाकच जाय, ताका आवडूं ना आवडूं. कळ्ळें? सांगपाक सोदता तूं म्हटलें पळय की भुरगो जेन्ना मागीर सांगपाक येता ताका मागीर 50% घालपाचो. हांव कितें मानता जाणा की भुरगो 5 वर्सां 10 वर्सां मेळ्ळी ते 15 वर्सां मेळ्ळी सगळे भुरगे हांव मानता की सगळ्यांत व्हडलो फियर कितें स्टेज फियर. जेन्ना भुरगो तो फुडें येयलो न्ही तो 40% पावलो. जेन्ना भुरगो येता भुरगो स्टोरी सांगपाक येता तो एक 40% पावलो. थंयच्यान मागीर तुमी फुडें कावंट करात ताका न्ही न्ही ताणें कितें म्हणलें की सपोज जर एक मातसो एक्सपिरियन्स आसा जाणट आसा कोणी जज जाल्यार दुसरो ल्हान भुरगो आसा जो जज आसा पळय ल्हान एजीन ल्हान किंवा एक्सपिरियन्सान ल्हान तो ताका कितें सांगपाक सजेस्ट करपाक ताका कावंटर करपाक मातसो भिता. म्हणटकर तें हांवें सांगलें हय सो तें हांवें सांगलें तांकां की तुमी एट पार आमी मेळयता हय तो एक जावचें ना सो ताका लागून कितें ऑप्शन कितें. आनी सपोज जर दोन परिक्षक जर एग्री जातात तिसरे हाज्या अगेन्स्ट म्हळ्यार सपोज जर तिसरो कोणी एक्सपिरियन्स आसूं आनी सपोज जर दोग जाण जजीस सपोज जर एग्री जाता न्ही एका पॉयंटाचेर जाल्यार ते मेजॉरिटी कावंट्स. ओके, सो तुमच्यान डायरेक्ट सांगपा जाता त्या हाका इतका म्हळ्यार आमी दोगांची मतां एक न्ही म्हणटकीर तुगेलें हें मत कशी काडपाचें. तितून डॅरिंगान उलयात कांय हें ना म्हाका दिसता अशें जालें आसलें ना आनी जाता न्ही आनी आनी ते जे एक्सपिरियन्स आनी जनरल टेंडन्सी किंवा तशें हें असले एक्सपिरियन्सांचे डॉमिनेट करप हेंच आसता. म्हळ्यार तूं आपलें शाणपण सांगता तूं आतांचे भुरगे तुमी पेपराचेर बी वाचलां आसतलें आतांच्या भुरग्यांचेर कशें आसता तें की तांकां कांय कळना हें कळना. सो तें चालू आसता. सो तसलें आमी अवॉयड करतात जजमेंट हाडपाक. पूण सपोज जर आमी काय सामकें हें ना न्ही म्हळ्यार आमी प्रत्येक गांवांत भोंवन काय जज वचून हें करना. सो त्या वाड्यार त्या गांवचे सपोज जर कोण जजमेंट हाडपाचें म्हण सांगलें जाल्यार आमी हाडलें. कळ्ळें? सो तुमी तुमचें मत व्यक्त करपाक कशेंच भिनाका. कोंकणी भाशा मंडळ तुमच्या फाटल्यान आसा. ओके, आनी आमी टिचर्सांच्या वर्कशॉपाकय बी तांकां सांगलां जर तुमच्या भुरग्याचेर जर अन्याय जाता अशें तुमकां दिसता तुमी प्रोटेस्ट मारपाकच जाय. कळ्ळें न्ही की प्रोटेस्ट कित्याक मारपाक त्या भुरग्याचे अन्याय न्ही तो टिचरीचे अन्याय न्ही. तो खरेलो जर अन्याय जाला सपोज पार्शलिटी जाला किंवा हें जर जालां जाल्यार तुमी प्रोटेस्ट मारपाक जाय. प्रोटेस्ट कशें मारतलो तें मागीर तुमी ठरोवपाचें. तांकां सांगलां की तुमी थंय सगळे लोकां मुखार परिक्षकांक गाय मारून वतलीं काय लेटर बरोवन भाशा मंडळाक सांगतलीं की अशें अशें पार्शलिटी जाली आनीक अशें. सो तें मिडियम तुमी चूज करा अशें म्हणून सांगलां. म्हणटकीर तुमकां थंय जर गाळे पडल्यो जाल्यार तुमी ना. आनीक दुसरी कितें जाता जाणा की खुबदां
जज भिता जो तांणी पॉयंट हें केलो पळय न्ही कितेंय हें करपा खातीर म्हळ्यार ना तें आनी हें नाका जाल्यार आपूण चेंज करता ते आपल्या मार्क्स चेंज करता आनी एडजस्ट करता एक हें चलता म्हळ्यार एक्सपिरियन्स की एक जाग्याचेर गव्हर्मेंट स्कुलान आमी हें घेतिल्लें कॉम्पिटिशन घेतिल्लें आनी त्या वेळाचेर जी टिचर आशिल्ली तागेली भुरगे कॉम्पिटिशना भितर आशिल्ले आनी टिचर म्हळ्यार त्या स्कुलाचे आनी एकटे भुरगे आशिल्ले आनी ताका जे दुसरी भुरगे आशिल्ले पळय टिचरीची सोडून ताका प्रायज मेळ्ळें आनी जे टिचरीचे भुरगे आशिल्ले अदरवायज ताका खूब प्रायज मेळटा त्या भुरग्याक पूण त्या वेळाचेर तागेलें एक्सप्रेशन बरें जालें ना म्हणटकीर ताका प्रायज मेळ्ळी ना सो ते भुरग्याक इतलें तयार केल्लो की तुकाच प्रायज मेळटलें अशे तरेन तो तयार करून हाडिल्लो मागीर ते भुरगे व्हडलेपणान रडपाक लागले क्लासी वचून बसले मागीर ताका सगळीं समजयतात दुसरी टिचर खंयची मरे आयली आनी आमच्या स्कुलाक मेळपाचें न्ही तें सो तें हाका मेळपाक तें ताका दी अशे तरेन सुद्दां सांगलें आनी थंय आशिल्ले जजान एकट्यान म्हणलें सर आपूण जर मार्क्स चेंज करपा जाल्यार चेंज करता न्ही जाल्यार सांगा तुमी अशें म्हणून सो ना ज्या भुरग्याक प्रायज मेळना तें कोणालें भुरगें आसूं सो त्या भुरग्याच्या काणी सांगपाक प्रायज मेळना सो तुमच्या मताचेर ठाम रावात कळ्ळें जे तुमचे डिसिजन आसा पळय ताचेर ठाम रावात जे डिसिजन घेवचे पयलीं विचार करपाक डिसिजन घेवन मागीर विचार करपाक हां हां समजायला दिल्या सपोज ताका खबर आसता ऑल द टायम आमी आतां खंयचेय पिक्चर पळयता 100% भितर आसता अशें ना 80 आसता 70 आसता नाटक चलता तें आमी 100% पळयतात बट तें तशें ना सो तुमी पळयता आनी हांव पळयना तो पळयता दुसरो एक कोण पळयना अशें गोश्टी जाता ताका लागून तोच बरो आसतलो किंवा तो वायट आसतलो अशें कांय ना ऑब्जर्वेशनान फाटी फुडें जाता प्रत्येक वर्कशॉपाक टिचर्सांक पेरंट्सांक आमी हांव एक्सरसायज दितात आमकां की एक बरी काणी सांगता ती हाजेर दाखयता आनी हे सगळे तांकां क्रायटेरिया एक्सप्लेन केल्ले आसतात आनी ह्या क्रायटेरियाचेर तुमी जज करा म्हणून सांगता कळ्ळें ती काणी सांगतात हाजेर प्रोजेक्टाचेर दाखयली ती काणी आयकतात आनी जज करतात सो मागीर तांकां क्वेश्चन आसता तुमचे 0 ते 60 हातूंत भितर आशिल्ले ते हात वयर करात एक 2 हात वयर येतात 60 ते 70 हातूंत भितर आशिल्ले हात वयर करात एक 5-6 हात वयर येतात 70 ते 80 हातूंत भितर अशे तरेन तांकां हें करून घेवं आनी मागीर तांकां सांगता जर तुमकां आतां क्रायटेरिया खंयचे तें खबर आसा न्ही जर तुमचे एकच काणी आनी तुमचे सपोज जर डिफरन्स इतले आसा डिफरन्सीस मार्क्स घालपाचे जाल्यार मागीर तुमी एक्सपेक्ट करपा येना जजीसांचे सिमिलर आसतले कळ्ळें सो अशे तरेचे एक्सरसायज करून तांकां पटोवन दिवपाक आमी हें ट्राय करतात आसा आनी आमी तांचे कडल्यानच उलोवन घेतात की कॉम्पिटिशन हें प्रायजिसा खातीर आसना सो तांकां पयलींच एक एक्सरसायज दितात की काणी किंवा बाकीची सर्ती कित्या खातीर घेतात अशे तरेची तांकां एक्सरसायज करपाक लायतात मागीर तीच सांगतात भुरग्यालें वाचन वाडपा खातीर मागीर भुरग्यांक स्टेज फेर वचपा खातीर भुरग्यांक एक्सपोजर मेळपा खातीर आनीक तांचो हें म्हळ्यार त्यो काणी आयकून तांकां एकमेकांक सपोर्ट करपाचें हें जाता अशीं कितलींशीं कारणां सांगतात एकटोय बरयना की प्रायज मेळपा खातीर काणी सांगता आनी तोच पॉयंट घेवन आमी तांकां परत आर्ग्यू करतात की जर तुमचे इतल्याय हातूंत भितर जर हो पॉयंट ना जाल्यार ह्याच पॉयंटा खातीर तुमी झगडपाक कितें येतात सो अशे तरेचे आर्ग्युमेंट घालून आमी तांकां हें सांगतात की भाशा मंडळा खातीर हें कॉम्पिटिशन ही सर्त म्हळ्यार फक्त नामा खातीर सर्त एक्चुली हें सादरीकरण जातून भितर सगळ्याच भुरग्यांक आमकां कम्फर्टेबल करपा जाय आनी तांकां जितली इजी जावपा जाय तितली इजी करता एक्चुली कितें जाता जाणा तो तुमी 16 पॉयंट म्हणिल्लो पळय तातूंत भितर स्पेशल चिल्ड्रन चायल्ड सपोज जर तुमी काणी सांगता जाल्यार तो एखाद्या वर्सांनी 20 वर्सांचोय आसपाक शकता पूण जेन्ना तांकां रँकींग आसता हाजे प्रमाणे तो खंयची स्टँडर्डा आसा ते म्हणटकीर ताज्या IQचे प्रमाणे तो ताजी सपोज जर IQ 1st to 4th ह्या कॅटेगरी भितर येता आसत ताजी फिजिकल एज सपोज जर 20 वर्सां आसली जाल्यार सुद्दां तो त्या हाजो बरोबर तुमचे कडेन सपोज कोणी आर्ग्युमेंट घालपाक ना इतलो व्हडलो भुरगो ह्या हातूंत भितर हाडला आनी ताका प्रायज मेळ्ळा हें ना तांकां जे तांकां चॅकअप करून तांचो IQ पळोवन तांकां तें लेवल तांणी दिल्लें आसता गव्हर्मेंटान दिल्लें आसता म्हणटकीर आमचे खातीर तें इम्पॉर्टंट आसता आनी कितें आसा
एक्सपिरियन्स ज्या दिसांनी मोबायल वापरप ना मातशे ज्या दिसांनी मोबायल वापरप ना म्हणून सांगितलं चलया समोसा खावपाक जालें न्ही तुमकां कितें सांगपा जाय आनी कितें केलें जाल्यार बरें जातलें भाशा म्हाजें तथाकथन बरी जावपाक शकता अशें तुमचें कितें सजेशन आसा आनी कोंकणी भाशा मंडळ सदांच सजेशना खातीर उक्तें आसता मागीर तुमकां जर दिसलें की अशें केलें जाल्यार आनी बरें जावपाक शकता आतां हांवें उतर सांगलें पळय की 20 वर्साच्या हातूंत भितर जितली आमी सिंपल करपा जाता हें कॉम्पिटिशन जितलें सर्तकांक इजी करून दिवप शक्य आसा तितली आमी इजी करता सो तशें सपोज जर कितें सजेशन जर आसा आतां हें सजेशन की स्पेशल चायल्ड सुद्दां सांगपा जाय ताका भुरग्याक सांगपाक मेळपा जाय हें सजेशन आमी ओपन आसा सपोज जर सेंटराचेर जर तुमकां अशें कितें दिसलें की ना हें फुडले फावटी आसपा नजो ताजे वाट्याचें हें अशें आसल्यार चड बरें जाता कितें सजेशन आसपाक शकता किंवा हें ना तें फुडले फावटी आसपा जाय अशेंय बी आसपाचें सो तशी सजेशन आसा जाल्यार तुमी बरोवन दिलें जाता किंवा वॉट्सॅप केलें जाता कितें